सोर्गीच्या बाबा वंदन तुका सासनागी पडून नमन करता तुझो मोगोळगो अर्घा दिता तुझो सोप आयकून तयार आसा तुझो मोगोळगो अर्घा दिता तुझो सोप आयकून तयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोळगो पुतो दिता कांचांता तुझो आटला करता तुझो मोगोळगो पुतो दिता कांचांता तुझो आटला करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आयचे मिसाचे बुलदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आयरीन डायस इटॅलिस दुसऱ्या वर्साचो क्लास देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सुमरमता सोकोरो डायस आनी त्रेसा मिनेसीस देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरोव म्हूण आमी मागुया आज पवित्र सभा बागेवन कॉर्नेल आनी सिप्रियान रोगद साक्षी हांचो सेवाधर्मीक उगडास करता पयल्या शेंकड्यांनी ह्या दोनूय सांतांनी पवित्र सभा राखली आनी सांबाळली आनीक आपले रोगत वारून हीच पवित्र सभा तांणी वाडयली आनी चडयली तांचे भाशेन आमी आमच्या जिविताच्या देण्या वरवीं पवित्र सभेन जायतें बरेंपण करूंक आमकां कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन भोगतेपणी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी सगळीं पातके म्हूण ओळखून घेवया आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं भोगसणे मागून म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासून भाग्यो सदांच वाल मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीचो मोशे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन Soumya
आमच्यो कासकी गरजो मागणी देवाक उबारुया. देवा आमच्या बाबा, तुजे पोरशेचे सेवेक बागयोन कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गवळी आनी काळजीता रोग साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनोंतीन भावार्थान आमकां गोट आनी तीर कर आनी पवित्र सोबीचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरोच यो तुज्या सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी परगटाव जाल्यार मेल्यान ती पुनर्जिवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जिवन जावंक ना. आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फोल आनी तुमचो भावार्थूय निर्फोल. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमची ओसी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला, पूण मेल्यान ती पुनर्जिवन जायना जाल्यार देवान तांकां पुनर्जिवन करूंक ना. मेल्यान ती पुनर्जिवन जायना जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोल. तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसा. म्हणटोच जीं क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जाला. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवन आमची गत अदीक चुचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजें मुखामोल भोगून सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातोलें. म्हणुया, तुजें मुखामोल भोगून सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातोलें. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हज्यो विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लबाडी ना. जबाब, तुजें मुखामोल भोगूंक सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातोलें. हो पळय हांव आसा, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय सर्वेस्परा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेणलाय तोल्यांक तूं निवारताय तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब, तुजें मुखामोल भोगून सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातोलें. तुज्या दोळ्यांतली बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्याचे सावळेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपण चलोवन तुजें मुखामोल भोगूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उगडटाना तुजें दर्शन घेवंक दादोशी जातलों. जबाब, तुजें मुखामोल भोगून सर्वेस्परा म्हजें कालीज दादोशी कर. उदकाराक सगळीं उबी रावया.
सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय 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 बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया सुर्गीचे गुट सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासतां जय सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू लुका परमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाचे राजाचे शुभ वर्तमान पुरगटीत जेजू एका नोकरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी सांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी सांका पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले मागदलेन म्हणटा ती मारिया हेरोदीच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो त्यो आपलो दुडू आडको म्हणून ताची सेवा चाकरी करताल्यो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मुखाचे इश्टांनो जायत्या जाणांनी आमी आमच्या जिवितान केन्ना ना केन्नाय किडी कॅटिपिलर्स आमी पळयल्यात आनीक अश्योच एके तरेच्यो किडी कॅटिपिलर्स आसात भाव तांकां म्हणटा प्रोसेशनल कॅटिपिलर्स आनी तांकां हें नांव कित्याक पडलें काय कित्याक ह्यो किडी एकल्यो भोंवनात जे भाशेन मुयो भोंवतात तेच भाशेन ह्यो किडी एकामेकाच्या फाटल्यान भोंवतात एक लायन कशी करून ती भोंवतात आनी एका दिसाक एका सायंटिस्टान हाचेर सोद केलो ताणें तांकां एका आटयान सर्कलान तांकां एकाच्या फाटल्यान दवरली आनी हीच अशींच भोंवडो मारूंक लागली दे वर मुवींग अबावट इन अ सर्कल आनीक त्या सर्कलाक मोदें ताणें जेवण दवरलें पूण अजापाची ओस म्हणल्यार बाबूयनो ह्यो किडी एकामेकाच्या फाटल्यान घुंवत रावताल्यो कोणूच ह्या जेवणाशी मोदेकोत येनासल्यो कित्याक एक किडीक दिसतालें म्हज्या फुडल्यान आसा ती हें जेवण खावंक वेताली ते किडीक दिसतालें ताचे फुडें आसा ती हें जेवण खातली आनी सगळींच सोजमताली की म्हजे फुडल्यान आसा ती जेवण खावंक वेतली आनी उपरांत जेवण म्हाकाय मेळटालें आनी कशेंच 6 दीस भोंवल्या उपरांत शेवटी ह्यो सगल्यो किडी मरून गेल्यो बाबूंनो जायते फावटी आमचें जिवीत अशेंच जाता वी बिकम प्रोसेशनल क्रिस्टियन्स वी बिकम एमलेस एंड directionless in our following of Christ म्हळ्यार दुसरो नवेना कोत्ता म्हूण हांवूय कोत्ता दुसरी देवसाव कोत्ता म्हूण हांवूय कोत्ता दुसरी मिसान वेता म्हूण हांवूय वेता सगळें म्हजें जिवीत दुसऱ्याक लागून घडीक जाता म्हजो हावेस हेतू जेजूक पाटलाव करपाचो कितें काय वॉट इज माय एम इन फॉलोईंग क्रायस्ट जायते फावटी बाबूनो आमच्या आदल्यांनी कितें केलां तें आमच्या शास्त्रांनी कितें केलां तें आमचे कायदे कितें सांगतात तें हें मनांत घेवंक जायते फावटी आमी आमच्या धर्माचो घडीक पाटलाव करता पूण बाबूनो म्हज्या जिविताचो हेतू कितें जेजूचो पाटलाव करूं आज बाबूनो आमकां शुभ वर्तमानान कांय मनशां मेळटात पयली सुवातेर 12 शीस मारिया मागदलेन हेरोदीच्या कारभाऱ्या कुसाची पोतीन
जुआना सुजाना आनी हेर ओस्तुऱ्यो हांचो हेतू खेरीत आसलो. ती जाण आसली आपूण कित्या खातीर जेजूचो पाटलाव करता ती. बाराशीस जेजूचे आपोस्त आसले, व्हड ते शिकूंक कडेक नासले, पूण जेजू खातीर कितें तरी आपल्या जिविता वरवीं ते करूंक सोदताले. मारिया मागदलेन जायत्या वायटा कुडेक ती सांपडलेली, पूण आपले जिवीत नवसरून जेजूचो पाटलाव करता. जुआना हेरोदीच्या कारबाराच्या कुसाची पोती नासली आनी हेरोद जेजूक लागीं घेनासलो. आपल्याच जिविताक इतली व्हडली रिस्क आसतनाय लेगून जेजूचो पाटलाव करता. आनी सोबार दुसऱ्यो ओस्तुऱ्यो आसल्यो आपलो दुडू आडको मोडून जेजूचो ती पाटलाव करताली. आज भावणो आमी आमकांच हें मागणें, आमकांच हो प्रश्न करुया, कित्या खातीर हांव जेजूचो पाटलाव करता काय? म्हज्या जिविताचो हावेस कितें जेजूचो पाटलाव करूंक? म्हजी जी मागणी देवसांव जी हांव करतां ती म्हाका उदीक जेजूशी लागीं हाडटा काय? म्हज्याच जिविताचे नवसरणी करूंक ही मागणी देवसांव म्हाका आदार करता काय? हांव दर दिसा होच म्हजो धर्म जिवन एक बरो क्रिस्तांव, नवो क्रिस्तांव जावंक प्रयत्न करता काय? आयच्या दिसाक ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्याच जिविताचेर आमी लक्ष मारून आमच्याच जिविताचो हेतू आमी सोडून काडून आनीक ओदीक दर दिसा खोलायेन जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या आल्तारार उंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. तुकाच बापा C30 आणि 8 540 आणि 4 C38 पेज 44. मोशा भाव भयणो, मोशान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मोहिमे आमच्या नखे पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मारून घेवन. सर्वेस्परा कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षाच्या कोश्टा मोडण्याच्या उगडासाक भेटयलेली तुजे पोरचेची देणी दोयेन मानून घे. जशी तांकां आपले कोश्ट दोगद सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं गोठाय मेळ्ळी, तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय थीरपण मेळूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वापरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रोगत साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत व्हरून
तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सोपूर्णायेन पोरसोळयताय. देखून सुर्गीच्या देवदूता संगती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमीच घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशा बसत तें वारतले, हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci manzana. Gesù novia eterno. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविता सोड आनी सोडवणीचे काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती बागेन सुजे तिचो पोती बागेन धर्म दोता बागेन सुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूंडाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सांगातान दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वांटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दिताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता रासोड चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाची संवसाराचे पाप काडटले आमची कबूल कर देवाची संवसाराचे पाप काडटले आमची कबूल कर देवाची संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुझे भायर मोच्या देवा जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया D40 570 D41 पेज 70 Shanti na mocha
सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बाबा, बागयोन कॉर्नेल आनी सिप्रियान रोग साक्ष सोगडास करून तुज्या उत्सुक्त भुरग्यांक धीर दितोल्या पवित्र जेवणान आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंताची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोठायेन दोयालपणी आमकां पूर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. जुझेवाचा आमच्या बाबा शेवटाचे गायन गावया. यू 35 पान 249 यू 35 पेज 249.